गोवा फॉरवर्ड पक्षाच्या शिवोली मतदारसंघाचे उमेदवार विनोद पालेकर हांणी शुक्रारा सावन पक्षाचे चिन्ह आशिल्ले श्रीफळ लोकांच्या हातांत दिवन आपल्या प्रचाराक सुरवात केल्या। गणेश मंदिरा कडल्यान ताणें आमदार विजय सरदेसाय हांचे हस्ते प्रचाराक सुरवात केली। ह्या वेळार पक्षाचे म्हणयारे दुर्गादास कामत आनी हेर मानेस हाजीर आशिल्ले। आरटीएक्स गोवा खातीर शिवोलेच्यान सुशील शुक्ला। हे गोंयकाराक परतें स्थान आमी हांगा हाडटले। प्रायोरिटायझेशन ऑफ द इंट्रस्ट ऑफ द लोकल्स म्हणटा ते आमचो मुद्दो आसतलो। म्हाका दिसता हो मुद्दो लोकांक बऱ्याक घोस्ताक वतलो। आमी जी शीत कडी रायस जे खातात म्हळ्यार नाल्ल, तांदूळ, नुस्तें आनी फाल्यां पाव जो पुर्तुगेजा टायमार पाव आशिल्लो हो गोंयकारांक आमी सबसिडायज दितले आमचो सरकार आयलो जाल्यार। आनी गोंयकार म्हणटा ते उतराक सेर्त, आमी बी उतराक सेर्त आहात। हे लोकांक म्हाका दिसता जंय आमी गेल्या त्या लोकांच्या मनांत पटिल्लें आहा। म्हाका खात्री आहा की शिवोलेचे स्वाभिमानी शिवोलकार आतां धमकेक भिवचे नात। आतां हें जो मनीस सांगता, काल ताणें एक स्टेटमेंट केल्लो आहा की बायलां म्हणटा ती घोवांक विसरूंक लागली म्हणून टीव्ही येवन। हो स्टेटमेंटा खातीर परतो देशांत खळबळ जाल्लो आहा। आज दुसरे एक पार्टीचो स्टेटमेंट आयला की गोंयांत खाप पंचायत चलता काय म्हणून हरियाणा भशेन। म्हाका दिसता शिवोलेचे गांवांत शिवोलेचें नांव वयर सरचे परस शिवोलेचें नांव जमनी पोंदां वचपाक लागलां। सारकें आमची घाण जाल्ली आहा नांवाची, आमची अब्रू काडिल्ली आहा। अशें मनशाक सरकाराक आसप न्ही, हे मनशाक घरा धाडपाची गरज आहा। हे शिवोलकार करतले ही खात्री म्हाका आहा आनी हाजे खातीर आमी घराघरांनी वचपाक हांवें कपलर दिल्लें। हांव ताचे बरोबर घराघरांनी भोंवपाक तयार आहा। हे आमी भोंवतले आनी जे 4 तारखेक येवन फटी मारपाचे आहा, जे व्हडले दलाल आहात, जे दिल्ली बसून गोंय विकूंक काडटा, हांच्यो परत्यो आनी फटी लोकांनी आयकुच्यो न्ही अशें आमी लोकां कडेन मागतात आनी आमी लोकांचो सपोर्ट मेळटलो अशें आशा बाळगितात। आनी ताजे खातीर हे आमी देवाचो आशिर्वाद घेवन फुडें गेल्ले आहा। आमकां खात्री आहा की देव म्हणटा तो सत्या बरोबर आसता आनी आमकां देवाचो आशिर्वाद आनी लोकांचो आशिर्वाद आसा। आज ह्या मतदारसंघात हांव गोवा फॉरवर्ड पक्षातर्फे उबो रावल्लो आसा। ह्या सगळ्या लोकांचो हांव भरघोस पाठिंबो अपेक्षीत करता। म्हाज्या प्रेमान आनी म्हाज्या वयल्या प्रेमाची पावती दिवपा खातीर आज मोठ्या संख्येन कार्यकर्ते हांगा येयल्ले आसात आनी तेंचो असोच पाठिंबो म्हाका हेच्या फुडें वाडत रावतलो। आनी ह्या गोवा फॉरवर्ड पक्षाक म्हाजो तेंको दिवन म्हाजो एक उमेदवार हांव उमेदवार म्हणून गोवा फॉरवर्ड पक्षातर्फे निवडून येतलो अशी म्हाका खात्री आसा। आनी आमी खूब प्रयत्न करतले त्या पसात रात दीस झडटले आनी शिवोलेन गोवा फॉरवर्ड पक्षाचो झेंडो रोवतले।